नमस्कार. ज्योतिष दर्पण अंतू आज एक स्वल्प तुमगे लागी सजेशन्स घेवया म्हणून प्रोग्राम करतास. लाईव्ह अंतू तुमगे लागी स्वल्प इंट्रॅक्शन करूया म्हणून सांगून ज्योतिष दर्पणा विषयारी मस्त जनाला सजेशन्स अस प्रोग्राम अशी कोरका म्हणून सांगून कशी कोरका म्हणून सांगून तुमगे एक सजेशन्स येईल म्हणजे लारी आमके एक मुखार वचक स्वल्प सुलभ जाता म्हणून तुम्ही कमेंट जाल्यार कोर येता ना म्हणजे लारी फोन कॉल जाल्यार कॉल येता. फोन कॉल तुमकां डिस्प्लेन भोवशे नंबर दिसता आसा 6364045777 हे नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करून उलो येता आनी ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाचे चेंजेस जावका जाल्यार कसले म्हळ्यार इम्प्रोवायज करूंक तुमगेलें ओपिनियन वेरी इम्पॉर्टंट. ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम प्रारंभ जाल्ले म्हळ्यार स्टार्ट जाल्ले नवंबर 17, 2020 म्हळ्यार परा नवंबर येताना लागीं 3 वर्स जाता. इतली काळ चोल नेवच्याक मुख्य जावन कारण आमगेलो ऑडियन्स खंयचेय एक प्रोग्राम इतले दीर्घ काल येवका जाल्यार ऑडियन्साल रेस्पॉन्स ना म्हणजे जाल्यार आमकां तितले मुखार वचचें जायना. ज्योतिष दर्पणाक तुमी लास्ट वार ते तुमगेले कंटिन्युअस कॉल्स उपरा पळयल्यार आजिके जाल्यार 3 वर्सांतू तुमी ज्योतिष दर्पणा दाखयलें तसले प्रीती हे होड आका यूथ ऑफ GSB चॅनल तुमकां मस्त आभारी जावन आसाची. आज ही स्वल्प वेळ जाल्ला 7 गंटे स्टार्ट जावंक आशिल्ले टेक्निकल स्वल्प एरर जावन स्वल्प लेट जाल्ले तस देखून हे सजेशन्स घेवचे नेक्स्ट वार जाल्यार आमी मुखार शिता जिता म्हळ्यार आज मस्जनाक प्रोग्राम आज आसता की ना म्हूण डावटार तुमी प्रोग्राम बंद करून आसा बरो मागीर रात्री तुमकां प्रोग्राम जाता तरी तुमी हे व्हिडिओ पळोवन आसा बरो शे आमकां पळोवचें जाय न्ही सजेशन दिवचें जाय न्ही म्हूण तुमगेले मना खंडीत येता. तस देखून कंटिन्यू नेक्स्ट वार वापस हें कंटिन्यू जाता तुमगेले सजेशन्स घेवचे. कसले तुमगेले सजेशन्स आस म्हणजे जाल्यार तुमी कमेंट कोरयता ना हांवें कॉलय कोरयता. ज्योतिष दर्पण हे कार्यक्रम स्टार्ट जाताना विंगड आयाम आलोचन केलेले मागीर जनाले एक टेस्ट कसो आसा जनाले अभिरुची कसो आसा तशीच प्रोग्रामांतू बदलावण जाता गेले. नवंबर 17, 2020 ज्योतिष दर्पण प्रारंभ करताना फोन कॉल्स रिसीव करचे विशयी नाशिल्ले आमगे लागीं. ज्योतिषा विशयी खाली तुमकां एक माहिती दिवचे नॉलेज दिवचे प्रोग्राम स्टार्ट केलेले जाल्यार होगुरूगूर कसो जालें म्हळ्यार मस्जनाल रेस्पॉन्स म्हळ्यार मस्जनान आमकां फीडबॅक दिवचे स्टार्ट केले. आमकां कॉल करून कसलेय क्वेश्चन्स निंबूच्या तुमी एक ऑप्शन दिवका म्हूण सांगून तदनंतर कॉल आमी रिसीव करून तुमगेले कसचे क्वेश्चन्स आसा ते घेवच्याक स्टार्ट केले. मस्जनान ज्योतिशा विशयीची म्हळ्यार जनरल कुजदोश म्हणा कसन एक विंगड ज्योतिशा आशिल्ले कोण ज्योतिशाचे आसक्त आसा की तांणी क्वेश्चन करूं स्टार्ट केले. तदनंतर विंगड ऑडियन्स जाले आमकां सजेशन्स येईल कसं म्हळ्यार आमगेले कसलेय पर्सनल प्रॉब्लेम आसल्यार ताका एक तुमी परिहार दिवचे एक ताका एक सजेशन दिवचे मार्गदर्शन दिवचे हाका एक ऑप्शन दवरका. आमकां त्या ज्योतिशी लागीं कसले उलोवका लायव्हान इंट्रॅक्शन कोरका म्हूण म्हणटना जायत म्हूण सांगून ताजे खातीर जाल्यार एक आमी ऑप्शन दवरले म्हळ्यार कॉल करून तांगेले कसलेय पर्सनल विशय आसल्यार निंबुका. ताजे नंतर ज्योतिष म्हणटना आतां मक्काचे हांव एग्जाम्पल काडली म्हणजे जाल्यार आमगेले ज्योतिश दर्पणांत आयिल्ले एक 75% कोण ज्योतिशी आसा की हें पुराय म्हाका ज्योतिश दर्पणा कार्यक्रमांतल्यान गुर्त जाल्लें. ते आमगेले विंगड ज्योतिश आसा पुरो परगांवांतल्यान मस्त जन ज्योतिशीदांनी येवन हे कार्यक्रमाक भाग घेतल्यांचे. ज्योतिष म्हणटना खाली एक कुंडली पळोवन सांगचे ना हांवें प्रश्न सांगचे इतले न्हय. हे ज्योतिष दर्पणांत मस्त सकड विचारू तुमकां आमी
दाखयलेलं असतं मस्त ज्योतिषी तांकां आपयलेलं विंगड विंगड व्हरायटीचे एग्जाम्पल हस्तरेखे विशयी तुमकां आमी माहिती दिला आनी हात पळोवन सांगचे कशें म्हणून सांगून एक शिकोवचे तसले कार्यक्रम हे ज्योतिष दर्पणान जाल्ला संख्याशास्त्र म्हळ्यार कशें न्हय संख्याशास्त्राची इम्पॉर्टंट तशी तुमकां तुमगेले क्वेश्चनाक आन्सर संख्याशास्त्र मूलक दिवचे कार्यक्रम जाल्ला ज्योतिष्य म्हळ्यार आमगेले पूर्व तशीच आत्ता वर्तमान भविष्य सांगचे तसले एक शास्त्र ह्या शास्त्राक विंगड विंगड आयाम सांग पूर्गनाक आपोवचे आमी यूथ ऑफ GSB प्रयत्न आशिल्ले ऑलमोस्ट सगळ्यांक आमी कोण पळय आमकां कॉन्टेक्ट केला की एक आमगेले सरावंडींग कोण पळय आसा की सगळ्यांक आमी आपयला एक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार मॅम उलयाची नमस्कार हांव छत्रपती शिवाजी मंजेश्वर नमस्कार नमस्कार प्रभू नमस्कार काय ना तुमगे प्रोग्राम आता हांवें कितली फावटी बाजी जाल्ला येस तुमगे प्रोग्रामान जनाक पब्लिकांक आमचे गेले समुदायाक तुमगेलो प्रोग्राम भारी एक एज्युकेटिव्ह मागीर तांकां तांगेली असली भंय जाता निवारण जावं तशी एक प्रोग्राम केला खंडित आणि मस्त प्रभू कोरोना म्हळ्यार जाल्यार तुमी आयल्याची मस्त पट्टी येवन हायेस्ट ज्योतिष दर्पण आमगेले कार्यक्रमात हायेस्ट भाग जाल्यार बहुशा ज्योतिषी तुम्ही म्हण दिसता ज्योतिषಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕರೆಗುತ್ತಾ करेक्ट आणि आम्ही कशी देवावरी अण्णांवर कशी ನಂಬಿಕೆ दवरतात देवावरी आम्ही गुरुवरी कशी ನಂಬಿಕೆ दवरतात तशी जैन म्हणून ಕೆಲವು ಜನ लेन ಅಂತ हजार ज्योतिषाला होतात तशी होत्या राज्य म्हणून सांगा काही तांचे परिवार म्हणतात त्यांनी पृथ्वी आम्ही एक गेले रे आमगेले म्हणाले सोडून आमगेले म्हणाले तसं म्हणाले आमगे समाजाचे सुमार विषय असतो ते सगळं सोडू कळत करेक्ट कळला आमगे दैव सोडू भूताचे नमग आता कुटुंब भूत असल्यावर आमगे कुटुंब असल्यावर आम्ही नमगो कधीच नाही म्हणून सांगाला तशी म्हणून अतिरेकाने केले गेल्यावर मस्त प्रॉब्लेम येता मागीर सांगची कसं म्हणारी तो ज्योतिष समना ह्यो ज्योतिष समना म्हणून निजान त्याची सम ना म्हण कधी अनुभव जाला सांगता ना मनशांनी नाव सांगता अनुभव सांगता आमकां कशें जाल्ला सम जायनी जाल्यार येवन सम करून घेवका कळ्ळें सम करून घेनातील विशय ना समाजान आता खंयचे जाल्यार कसलेय काडायचे इवन एका मनशाक हार्ट अटॅक केला रे हार्टाक स्टंट काडले सम करतात वेगळे कितली वर्ष आणता तशीच ती एक ज्योतिषा विषय अष्ट सामुद्रिक जावं न्यूमरोलॉजी जावं नातलारी प्रश्न जावं कवड प्रश्न जावं प्रत्येकाचो परिहार आसा परिहारात रे हांव सांगता आधी सांगचे कसा म्हळ्यार हे तुम्ही निजान होस्ट करचे जनांक मनाक म्हळ्यार म्हाका फॉरन सुमार फॉरेन कोण अब्रॉड फोन कर सांगता भारी लायक प्रोग्राम यूथ ऑफ GSBचे जनांक एज्युकेटेड करता तुम्ही आमकां ज्योतिषा बघितली नॉलेज ना जाल्यार एक तुम्ही विवरण सांगताची कसं नमगोका कसं नमगो चालत म्हळ्यार तुम्ही सांगताची म्हळ्यार पब्लीक एक लायक ओपिनियन आसा आणि यूथ ऑफ GSBचे सत्तरांक त्यांनी मेळ्ळे कितली मेसेज भेटलेले आसा आणि तांणी सांगता कसं म्हळ्यार रेग्युलर प्रोग्राम जावका रेग्युलर म्हळ्यार मध्यांचे तुम्ही यूथ ऑफ GSBचे प्रोग्राम ना आशिल्ला कळ्ळें जेन्ना मात फोन करून म्हणचे त्याला म्हणजे तांणी डिसायड केलेल्या प्रकार आम्ही येवची मारा आमगे डिसिजन येवची नाही म्हणून करेक्ट धन्यवाद मस्त विषय सांगले तुम्ही धन्यवाद आमगे सहकार पूर्ण आसा यूथ ऑफ GSB आपल्याला आपले प्रोग्राम सत्य आसा धन्यवाद धन्यवाद प्रभा धन्यवाद ओके तशी कॉल केलेला प्रभा माने सांगला येता म्हळ्यार आमकां कशी फीडबॅक येता की तांकां तशी फीडबॅक येता मस्त जनाला ओपिनियन आसा कंटिन्यू जावका प्रोग्रामा लायक प्रोग्रामा अशी तुम्ही मुखार सुका म्हणून तशी मस्त जनाला सजेशन आसा त्या सजेशन्स पुरे घेवया लाईव्हान तूं इथं म्हळ्यार ಕೆಲವು पटी कमेंट्स करताना अर्थ जावचो ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता म्हळ्यार तुमगेले भावन कळना तशें म्हणटाना कॉलाचे एक ऑप्शन आमी दवरला कसले सजेशन्स आसा म्हणजे जाल्यार तुमी खंडीत सांगेत आतां हांव फेसबूक पळयता आसा फेसबुकान तूं मात्र एक कमेंट करयता म्हळ्यार फेसबुक यूट्यूब जियोन तूं तिन्नी तूं जाता आसता विंगड विंगड प्रोग्रामा तुम्ही कमेंट केला कशें जाता फेसबुकान तूं
वेदव्यास पीके हांणी एक नमस्कार दिला. धन्यवाद. नमस्कार तुमकां. आनी कॉलर आसा बहुशा. नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते उलयाची. हॅलो नमस्ते. नमस्ते उलयाची. हांव राघवेंद्र नमस्कार भंडारकर माम. नमस्कार. मूर्तीचे कोण उलयता सर. कळलं सांगायचे भंडारकर माम. लायक कार्यक्रम म्हजे अंदाजे 2 वर्ष प्रोग्राम ज्योतिष दर्पण येता सर. नंबर 17 2020 का फर्स्ट एपिसोड टेलिकास्ट जाला. करेक्ट 2 वर्ष. नोव्हेंबर आयला 3 वर्ष जाता. 3 वर्ष जाता. येस येस. मला ते कसे एक जाऊन गेले किती लोक गेले म्हणून सांगेल. मला कुतूहल एक कार्यक्रम एक कार्यक्रम कुतूहल पळत असतात. इवन ज्योतिषी गेला रे. करेक्ट. इवन पळत असलेल्या त्या टाइम केले त्यामुळे पळत असतात. समाजाक लायक एक अंत उपकार जाता सर. आता आमकां आमकां येवचे फीडबॅक भंडारकर माम. आमकां एक फीडबॅक येता प्रोग्राम लायक जाला अशी तशी म्हणून. तुमकां जनरली एक भायरी ज्योतिष दर्पणा विशयी अभिप्राय कशे आसा? ना लायक येता सर. इथं म्हणून सांगला रे जीएस आमगेले ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम एस्पेशली जीएसबी ज्योतिष येता ते. आता ज्योतिषी म्हणून सांगताना आम्ही सोड विंगड जातीचे ज्योतिष सांगतात. जाल्यार आमकां आमगेले ज्योतिष म्हणून सांगता तांचो चड एक अटॅचमेंट आसता. खंडीत खंडीत. दोनी कसन म्हळ्यार आमकां ते कसन विशय जावं आमगे कसन संस्कृती आसता जीएसबीच्या. आम्ही कसान आचरण करतात. आमगे कसन नादावळीचे आसता ते आमकां आमगे जीएसबी ज्योतिष मी माहिती खंडिता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सपोज एक श्रेणी म्हणून सांगल्यार विंगड ज्योतिषी जाल्यार ताका आता ईश्वराला कारकत्व दितात. बट आमगे ज्योतिष कमी म्हळ्यार आमकां जावंक जाय म्हणचे म्हळ्यार आमकां जावंक जाय म्हण न्ही. ज्योतिषा कडेन एकच जाल्यार ते वेंकटरमणाल की ते हनुमंताल की कारकत्व दितात ते सांगेल सत्य जाता. करेक्ट करेक्ट. आणि एक आमगेले माळा विषय जेवो एक श्राद्धा विषय जेवो आणि एक सत्यनारायण नॉलेज मेळटा म्हणजे तुम्ही. खंडित आमगेल ज्योतिषांचो ते अटॅचमेंट चड आसता आणि आमकां जावंक जाय म्हणजे ते येता. म्हणजे एक ज्योतिष एक दैवत म्हणटा ते एक शक्ती आसता. त्या प्रकार आमकां थंय मेळटा. मागीर येदोड आयले नरसिंह आचार्य जेवो नरसिंह भटमाम जेवो कापू गणेश भटमाम हांणी सगळे निजान जाल्यार प्रश्नमार्ग अध्ययन करून शास्त्र प्रकार प्रमाणबद्ध श्लोक दिवन सांगताली तांणी. करेक्ट करेक्ट. तांचो निजान जाल्यार तांचे एक ಒಟ್ಟು कसं म्हळ्यार ह्या ಮೂಲಕ म्हणजे नॉलेज मेळटा आचार विचार पुरे कळटा म्हणजे तुम्ही. खंडित कळटा. म्हळ्यार एक कसं म्हणटा शास्त्रबद्ध प्रमाण ते चड मेळटा जनांक चड मेळटा आणि केला ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ जावन ऐकून कोण सकाळी ताचे ಬಗ್ಗೆ अर्ध ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज आसता तांकां ते चड सहकार्य जाता. मागीर एक सजेशन कसं म्हणून सांगल्यार एक सजेशन एक आमचो कोण सकाळी ज्योतिष सकाळी येवन प्रोग्राम दिता की तांकां कसान सकाळी तांणी सजेशन पर्याय सांगता की जनांक जाल्यार तितले एक संक्षिप्त तान मट्टान ते पर्याय सांगता म्हणून जन केला सांगतात व्हड पर्याय सांगूनच चांगला म्हणून सांगता साधारण म्हणटा साधारण रितीन एक पर्याय सांगून म्हळ्यार आता पळय कलियुगांत नाम जप श्रेष्ठ भजन श्रेष्ठ म्हणतात यज्ञ करता म्हणून नाम सांगतात तशी ती अंती तशी एक सान रितीन एक सजेशन दिवका म्हणून म्हाका केला जण सांगता पर्याय रितीन एक सान रितीन सांगया म्हणून. दोन इंच कसा म्हळ्यार गणपती आयतार आणि शनिवार मला सकाळचे टाइम असता ऐकूचे टाइम असता त्यांचे बाग जावचे टाइम असता. एक बदलावण केलं चांग म्हण तशें नाही मला खंयचेय जाता हांगा म्हळ्यार खंयची टायमाक येतात बट त्या दिसा एक पुरुषोत असता ऐकत जाल्यार पुरुषोत असता निम्मी जाल्यार पुरुषोत असता. तीन इंच कसं म्हणून सांगल्यार प्रति एक पण देवस्थानांत आमगेले इतर जीएसबी वतीन ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम येता करतशी जाव का मुखार दिवसा लायक सजेशन भंडारकर माम म्हळ्यार म्हाका एक स्टुडिओ सोडून एक कडेन भायर एक ओपन टू ऑल एक प्रोग्राम कोरका म्हण मन आसा पळया कशें येता देव चलयसीत पळया. मागीर कसं म्हळ्यार कंडक्ट करता जाल्यार गोपीनाथ भटमाम तुमी हांव उत्प्रेक्षी मात न्ही केंद्रीय कंडक्ट करता प्रति कार्यक्रम एक एपिसोड वगैरे एक एपिसोड तुमचे नॉलेज चड जाता आसा कित्याक म्हळ्यार तुमचे गुरू ज्योतिष तुम्ही गुरु मुखेल तुम्ही ज्योतिष शास्त्र शिकली ती आणि मध्ये तुम्ही 2 क्लास की दिला ज्योतिष दर्पणांचो ते हांव पळयला. तशें तुम्ही कंडक्ट करते एक ते अधिकार जावन कंडक्ट करता चंद्रयुक्त कंडक्ट करता आणि
म्हाका सुमार जणांनी म्हणली की म्हणून सांगणार त्या निमित्ताने आम्ही गोपीनाथ पटम क्वेश्चन समजतात ती गोष्ट निर्मितीसाठी घालतात ती पण सांगतात ती पण तुम्ही एक नॉलेज जर तुम्ही घेतला गुरुमुखाने शिकला तर तरी एक सहकार्य येतं समजून ते ज्योतिषाच्या मुलाचा सकडले प्रीती आणि आशीर्वाद आणि एल्विशस मिगलोटस मಣ್ಣಿ मुनगेता ಖಂಡಿತ 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 धन्यवाद मस्त मस्त धन्यवाद तुमचे लायक एक सजेशन्स पळया सजेशन्स अशी येवचे मागीर आमगेले एक टीम आउट बेसून ते डिस्कस करचे एक लायक डिसिजन सांगली तांणी फर्स्ट तांगेल पॉइंट कसो आशिल्लो म्हळ्यार ज्योतिशी तांणी परिहार सांगचे विशयारी सनामटा सांगू का म्हण प्रत्येक प्रोग्रामान तू प्रोग्राम जत्तरी तांणी कसं करताची आमकां आमी तातूं जबाबदार घेवच्या जाय न्ही म्हळ्यार आमी जस्ट ज्योतिशी लागी एक रिक्वेस्ट कोर येता आपल्या ऑडियन्साला सजेशन आसा म्हण सांगून बट प्रोग्राम जत्तरी कसं जाता आमकां कळना दोन्हीच्यांनी सांगली कसं म्हळ्यार वारू शनिवार आयतार मजाना रज आसता वीकडे मंगळारा शनिवार आयतार करून नजवा म्हणून एक लायक सजेशन दिला पळया कशी जाता टीमा वाट बसून डिस्कस करून पळया त्या प्रोग्राम ताजे विशयारी मागीर आनी तांणी सांगली कसं म्हळ्यार खंयचे देवस्थानांत जे येता एक ज्योतिष दर्पण प्रोग्राम कोरका देवस्थानांत पुरे म्हूण पळया त्या विशयारी आलोचन करूया एक कसं म्हळ्यार ओपन टू ऑल प्रोग्राम कोरका आनी तुज्या जाल्यार कॉल्स मात्र येता जना घेवन एक प्रोग्राम कोरका म्हूण एक मनांत आसा त्यावे पळया कशी जाता म्हूण तुमगेले सक्कडाले सहकारान हे प्रोग्राम कशें म्हणून आलोचन करताचे तशी प्लीज डू कंप्लीट ज्योतिष क्लास वेर वी कॅन लर्न म्हूण सांगून टेस्टर म्हूण सांगून फेसबुक अकाउंट नांव कसं म्हूण गोत्ता तांगेलें आनी फेसबुकान तूं मेसेज करता आसताची प्लीज डू कंप्लीट ज्योतिष क्लास वेर वी कॅन लर्न म्हूण सांगून पळया ज्योतिष क्लास येदोळू ज्योतिष दर्पणाचे तुम्ही यूट्यूबान तूं प्ले लिस्टान तूं काडली म्हूण जाल्यार स्वल्प बेसीक नॉलेज क्लास तुमकां मेळटा ते पंचांग पळोवचे आसता पुरो ज्योतिषाचे कुंडळी विशयी बेसीक नॉलेज एक राशी म्हणा कसं नक्षत्र कितलो आसा ते नक्षत्र खंयची राशी भितर येता हे पुरे विशय तुमकां बेसीक तांतू मेळटा आनी वापस आमी तुमकां सांगताची हे प्रोग्राम स्टार्ट जातना लेट जाला मध्यान रात्री पळयतना हांव आशिल्लो ज्योतिष दर्पण म्हूण सांगून आश्चर्य जावचें केस तशें देखून ह्या प्रोग्राम आतां नेक्स्ट वार एक 5 निमिश पळयता हांव कोणाले रेस्पॉन्स ना म्हूण जाल्यार नेक्स्ट वार कंटिन्यू करायता म्हळ्यार मध्याना गोतना लेट जावन स्टार्ट जाला तशी ज्योतिशांत तूं आमी संख्याशास्त्र हात पळोवचे आनी डेट ऑफ बर्थाचे म्हळ्यार जन्म दिनांक रहस्य म्हूण प्रोग्राम केल्ले पेंडुलमाचे एक केले म्हाकाय बदल सांगता म्हाकाय ताजे विशयी गोतू नाशिल्ले पेंडुलम म्हळ्यार आयकला कैकी बट ते कसं नाही म्हणून त्यावेळी हांवें नायक मामा लागीं स्वल्प शिकला ताजे विशयी म्हगे लागीं पेंडुलम दवरला वास्तू विशयी प्रोग्राम केला आतां भंडारकर माम तांणी तावळी कॉल केले तांणी वास्तू विशयारी तांणी प्रोग्राम आयला अशी पुरे विशय घेवन दर्शना पात्री म्हळ्यार दर्शनान जाल्यार तुमकां भविश्य सांगचें हें पुरे जत्ता म्हळ्यार खंय तरी जावन तें कसं न्हय म्हूण सांगून एक फावटी दर्शना पात्री हांकां हे कार्यक्रमाक आमी आपयलेले आसा तशी विंगड ज्योतिश तांकां आपोवन तुमगेल्या एक इंट्रोड्यूस करचे तांकां एक कार्यक्रम आमी केलेलो आसा बहुशा आनी कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्ते उलयाच पद्मा कामत माझं नाव पूरे आम्ही आमच्या युट्यूबान तुम्ही पळयचे म्हळ्यार फस्ट दिवस 10 वाजता हेर दिवस पळयत आसता हांव एक कोकळाक प्रत्येक प्रोग्राम पळयता कसले म्हळ्यार विंगड तांगेल सजेशन्स ते म्हणून खुशी जाता बदलल्यार आनी कसं म्हळ्यार आमी मेन कसं म्हळ्यार आमी कोण फुडें सोदून घेवन येता अशें एक कसं एक अर्जंट जावका म्हळ्यार आमचे वार एक दिवस एक येता म्हणजे मस्त खुशी आसता खंडीत ताजे खातीर एक तुमकां सहकार जाव का म्हणून एक चांग उद्देशान करचे प्रत्येक ते मस्त खुशी जाता कसले म्हळ्यार आमी खंयचेच लावचे कसं करचें खंय लिंगूचें कोण सांगता ती मनशेक हे आसता सद्यान आमची रत्ता ऑनलायन म्हळ्यार आमगे कसो प्रॉब्लेम म्हळ्यार सांगलो तेचे प्रॉब्लेम तेच जर सॉल्व जावनात ते मस्त खुशी जाता एक लेखान अनेक तुमगेले आमी एक चॅनल जबाबदारी तो चॅनल जावन रिक्वेस्ट करची मागीर तुमी कोणा लागीं निमगे याची कसले आवडना
जलारी स्ವಂತ बुद्धंतिके उपयोग करून तुम्ही मुखार वचयाची म्हणून सांगून इथं म्हणारी वय 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 करेक्ट करेक्ट वय 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 एक आलोचना शक्ती आसा तुमका कसं डिसिजन घेवका तुमका गोत आसा तेच देखून सजेशन मार्गदर्शन कोणाला की घेवेत चॅनल जाऊन आम्ही चॅनलला लाईव्ह आन तुम कसं जाता आम कळता बट बाहेर आम कसं जाता त्याची कळना तशी तुम्ही मस्त विषय सांगले माहिती आणि कसं सजेशन की तुमगेला सजेशन म्हणून काय ना त्यांचं मस्त खुशी जातं बदल आमगेला एक युट्यूब जीएसबी समाजातर्फे एकदा म्हणजे मस्त खुशी येस येस प्रोग्राम कशी करत ना हो मस्त खुशी कसल्या मला आम टेन्शन नाही मला आमची अर्जंट कसल्या म्हणत नाही कसं करते म्हणून तेव्हा कसं मला आमक वच का मला घरांत पण बसवर का आणि काही काही देवस्थान वच का नाव इंगडकंची लागी कोण हयंच की आणि कोणच की म्हणून पळो का ते काही कसं नाही म्हणून पळोची बस पुढे फस्ट आमक रप्पा अंगिल्ला मंगळार आजी हा हे असं त्यांचे दिवस देवला खुशीच आम्ही मात्र दिवस आम्ही पळत त्या घरी आणि कसं मला त्यांचे नंबर ते दिवतो मी कंची गाव तुला कॉल करता समय तुम्ही हा कारकर बैलूरच्या ना त्याची घरी मला एक आमक खंयचे दिवस देवला खुशीची तेच दिवस हेच दिवस राखून देणे आमक त्या घरी करू शकता कारकळा येऊन आम्ही काही जो प्रोग्राम केला कशी ज्योतिष दर्पण लाईव्ह हा नवीन प्रकारे जगता की म्हणून मला स्टेज प्रोग्राम करचे ज्योतिष दर्पण कशी सजेशन तुमगेला जगता की म्हणून मला मस्त झालं असतं जीएसबी कसले प्रोग्राम मला काही त्यांनी जनवट जातात आमची कली पळ्या गशत मला व्यंकटरमण देवस्थान दवा मंजुनाथ पेवाल दवा काशीमठ देव खंय जायती की न्ही आमगेले प्रोग्राम असं म्हणून सांगून जायले मंदिरारी सदान आमची कली पुरे जण वट जाता सदान म्हणतात येस 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 आणि तुम्ही तुमगेला रिलेटिव्स फ्रेंड्स पुरा पळयता असता की प्रोग्राम पळयता ती सदान केलं मागीर काय हांव तेंच म्हणलें वेरी मज्जा पळयता आमी त्या वेळार पळोवचो आमकां टायम नासतना आज हांव कशें की पळोवंक मन दिसलें पळयलें नासल्यार मागीर बिझी काम इतले वेळाक येस 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 वरेक देव कोडायचं भजन की पूज की अशी चरडेवांकांनी बस करा तेवढ्याचे आमगेले वयता चरडेवांक सांजच्या करचे असता आता 7 घंटे टाइम म्हळ्यार ते देव कोडावचे टाइम ते बदलले आमी तशी काय देवस्थानाच्या दसलारी प्रोग्राम मग देवस्थानाच्या रब्बाना वचनाच्या रब्बाना देवस्थान नाही मग माम घरांतूच घरांतूच ओके नाही घरांतूच डेलीच आमगेला डेलीचे एक देवा स्तोत्र की भजन की त्या म्हणजे काय जाऊन मागीर स्टार्ट करताना त्या दिवस पळोवचे म्हाका फुरसती आसना आज मात्र टाइम केला आनी वचका देवा करतात येस 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 धन्यवाद कॉल केला तुमका मस्त थँक्स येस येस तशी तुम्ही जलारी कॉल कोरेता ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ಪಳೈತಾ ನಮ್ಮ ಜಲಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋರಿಯಾ कमेंट जलारी कोरेता फेसबुक अंतू यूट्यूब अंतू तुम्ही कळना कितले जण पळयता आसा यूट्यूब पळयता आसा की यूट्यूब अंतू मला प्रोग्राम ಸ್ವಲ್ಪ डिले जाला स्टार्ट जाता ಸ್ವಲ್ಪ टेक्निकल एरर निमित्त तशी कसले डाऊट आसा म्हणजे तुम्ही कॉल कोरेता यूट्यूब अंजलारी गल्ला भव्याशणे लाईव्ह नाव आहे म्हणून सांगून आणि भव्याशणे कमेंट करता असं यूट्यूब अंतू प्लीज कंटिन्यू डोंट ड्रॉप म्हणून जायत तुमगेला प्रीती विश्वासू अजवेरी अशी आसा म्हणून निमून घेताची तुमगे सकडाले सहकार आसा म्हणजे खंडित आम्ही हे प्रोग्राम मुखार सिताची We are not receiving any notification about live program. Please check. I have subscribed and put the notification. त्या तुमगेला लाईव्ह वाचकांची की नोटिफिकेशन ये न्ही म्हणून सांगता आसा तुम्ही त्या नोटिफिकेशन पळय टेक्निकल टीम मला सांगता बहुशा अनेक कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार साईराम ताई म्हणून मंदी आता नमस्कार पैमाम आयचे कार्यक्रम तुमगेले बारी लायक आसा आमगेले व्ह्युअर्स एक अवॉर्ड दिवका जाल्यार ते अवॉर्ड तुमका मेळता की म्हणून प्रत्येक प्रोग्राम पळोवन तुम्ही कॉल करताचे म्हळ्यार कार्यक्रम आमकां आमगेले फुल्ल एक लायक कार्यक्रम यस 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 तुम्ही मध्यान तो ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಪುರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆದಂ ತೋರ್ಸತ್ತ ನಸಿಲೆ तितले असल्यार पुरो साईराम माम वय वय रेस्पॉन्स आणि तुमगेल सहकार असला मात्र मी कार्यक्रम मुखार सोजो जाता नाही बट मात्र कशी झाला म्हणारे नगेला तुमगेला ज्योतिष कार्यक्रम फेमस काही तुमकां म्हणारे ज्योतिष कार्यक्रम तोच निमित्त साईराम ताई तुम्ही निमित्तात म्हाका तेजे अनुभव मस्त हे जाला तसे आणि आमगेले एक व्हॉट्सअप ग्रुप आणतो आधी तू कसा प्रश्न निमगिता निमगितात
वय तसे मगेला सजेशन कसं म्हणत मामू हां सांगे सांगायचे हे ज्योतिष विषय रे कदा ज्योतिष निमगितಲ್ಲ ಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ विषय ಗೊತ್ತसला रे चांगला मला रे आता कोणा एक ज्योतिष प्रकार अशी तशी म्हणून सांगता म्हणलं रे आता एकदा आपल्या आता तुम्हाला गोर आमच्याकडे नसतं काय कोज आमच्याकडे नसतं तसं पण आम्ही ऐसे म्हणतोय ते एक तशी तुम्ही तर माहिती दिला रे तांका एक नमुन्याच्या वही म्हणून दिसतं ना चांगलं जाता का तसे असतं वय करेक्ट सर होय तसे कसं म्हणारी तशीच मग ज्योतिष करता करता प्रोग्राम करता करता मध्ये एक पड दिसली तर येता म्हणारी क्वेश्चन निम्मिताना अटलीस्ट हंग ज्योतिषी निम्मिल म्हणले क्या तुमगे लग्न तुला चारी प्लेस कोण असं म्हणा तंग संचितच जाऊ का वय तसे बेसिक शिकवण प्रोग्राम केलाय तुम्ही पळून अशा पुरा वय वय कसल्या केल्यार म्हणारी ऍटलीस्ट ज्योतिषाचे एक बेसिक नॉलेज मेळो तांकां विषय गोत असला रे तुमगेला म्हणके सुलभ जाता आणि सांगेल कसं वाटता नाही वा वय तशी एक अन्य कसं जात म्हणा रे ज्योतिष ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ करताना ಕೆಲವು ಜನ ಕೂಜು ಸಮ್ಮತ್ಲ ಜಾತಕ कसले प्रजन म्हणतात आणि ಕೆಲವು जण शनी मुखांतर शनी सम म्हणतात ಕೆಲವು जण गुरु लायक असला भारी चांग म्हणतात त्याच्याकडून एका केल्याला प्रिडिक्शन एक असतात त्याच्याकडून जण आमच्या चौकीला कोणाच्या करेक्ट आणि कसं म्हणाली तशी त्यांनी शिकील एक विद्या तांगेल एक वय. नीती वय तांगेल अध्ययन केलेला नियम एक अध्ययन केलेले या पूरे कशे म्हणारी व्यत्यास असतं ಕೆಲವು पटी हायेस्ट पळेला ज्योतिष प्रोग्राम वय वय तशी कधी जनांक सामान्य म्हणटाक पुरा जनांक कळचे नमुने कसले क्वेश्चन असणार त्यात निमित्त ज्योतिष माहिती जनांक मेळो पण ते उमेद तांती सत्य असं म्हणून सांगून जनांक कळलं म्हणून किती सामान्य जन जनरल क्वेश्चन निमगिता असता वय 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 करेक्ट 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 वय वय तशी वय तशी ज्योतिष कशी कंटिन्यू करची ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖಂಡಿತ ಕೋರ್ಕ ಮಾಮ ಖಂಡಿತ ಕೋರ್ಕ ನಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ तुम्ही ಡೈಲಿ एक ಗಂಟೆ ಕಂಚ ವಿಷಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ दिला भारी चांगले समाज जनांक ज्योतिष याका म्हणून हंगेला जीएसटी समाजाचे विशेष होय होय विशेष मस्त विषय असतात समाज आणतो विंगड समाजात नसतील तवे त्यावेळेस तुम्ही त्या विषयावर एक तुम्ही एक माहिती दिली म्हणजे हंगे समाज सगळे सर्व समाजापाशी वैरण जात म्हणून हंगे हिंदुस्थानात सनातन धर्म सगळे प्रपंचांतू सगळे श्रेष्ठ म्हणत करेक्ट 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 तशीच हंगे जीएसटी समाजाची त्याची म्हणून एक हे असतं म्हणतात करेक्ट करेक्ट त्या तुम्ही वय प्रयत्न करता वय वय धन्यवाद थँक्यू बट मॅम थँक्यू ओके ओके तशीच यूट्यूब ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಸ ವಿನಾಯಕ್ ಶಣೆ ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ म्हणून त्यांनी सांगता असायची म्हणारी आमक तंगेल भावन कळणी लावलेकची कसं म्हणारी ज्योतिष दर्पण प्रोग्रामा निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ विषय वत्ता असं म्हणून सांगून ते विनायक शणे कोण असं की त्यांना रिक्वेस्ट करता एक पटी तुम्ही फोन आ रे आज कॉल आ रे ना तुम्ही डायरेक्ट उरलेला रे कसं म्हणून तुमगेला भावन कळता नंबर अस पळया 636404577 तुम्ही लाईव्ह पळयता असं म्हणजे एक पटी कॉल करायची पळया तुमगेला सांगा येता म्हणल्यार आम्ही एक सजेशन घेवचे रे चांग आमकां घेवका म्हणना पळया तुमगेला मनान तू कसं डाऊट असं क्लियर करूक प्रयत्न करायचे कॉल लाईन ओपन असं सकाळांके कॉल तुम्ही कोर येता कसले डाऊट असं म्हणजे रे तशी ज्योतिषा विषय ಅಂತೂ मस्त जणांना लायक अभिप्राय सांगले येता म्हळ्यार खंयचे एक विषय एक वत्ता असताना कशी चेंजेस करचे सना एक ब्रेक घेवया की म्हण लेखचे जाल्यार जनान ते कंटिन्यू कोरका म्हणून सांगता आसाची कंटिन्यू कोरका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ सजेशन्स इंप्रूवायज तशी प्रोग्रामान तू कसं ताजी रूपरेषे चेंज जाऊ का हे पुराय माहिती तुमगेल निमित्त फीडबॅक आयला री चिके सुलभ जाता आणि दैकोर न्हू लाईव्ह ಅಂತ एक ऑप्शन दवरलेलं कसं म्हणार लाईव्ह ಅಂತೂ तुम्ही कॉल कोर का म्हणून सांगू न्हू ಬಹುಶಃ तावळ सांगील म्हणके प्रोग्राम लेट स्टार्ट जाला निमित्त आजी मस्त जाणाले प्रोग्राम ना म्हणू लेखून अशा पुरो तशी कोणाय कसले आस म्हणजे री आता लास्ट एक विनायक शणे कोण ते कमेंट केला तुमका लाईव्ह ಅಂತ आम एक निमगितास लाईव्ह ಅಂತ कॉल करा तुम्ही मागीर वापस प्रोग्राम जर कमेंट केला कळना तर रिप्लाय दिवचाके जायना लाईव्ह ಅಂತ कसले डाऊट असला री फोन नंबर दिला तुमका आता तुम्ही कॉल कोर येता एक 2-3 निमिष भितरी तशी ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाविषयी मस्त पॉझिटिव्ह असा हे सजेशन्साचे नेक्स्ट वार वापस आम्ही कंटिन्यू करताची
इथं म्हणल्यार 7:15 7:40 जाला ಬಹುಶಃ स्टार्ट जाताना 8:10 जाल्ले तशी प्रोग्राम जात तरी मजदानाक हें प्रोग्राम आशिल्ले आजी म्हणून कळचें आसा तशें देखून नेक्स्ट वार वपास मेळया ಬಹುಶಃ आनी कसलेय सजेशन्स आसल्यार तुमी कमेंटा बशी नेक्स्ट लाईव्ह अंतू सांगचे लायक म्हूण दिसता फोन कॉल्स ना म्हूण जाल्यार फोन कॉल आसवा ओके नमस्कार हॅलो नमस्कार गोटू भट बाबू कोण म्हाका म्हळ्यार विनायक उलयतात विनायक म्हणून विनायक शाणे कमेंट केला तुम्ही वय 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 सांगे, सांगे, म्हाका कसं? कोड जाला वाटतं माहीत पडलो नाही ऐका नी मग कसं नाही 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 कोल्ड जावन आशिल्लें उन्हा आयकपात ना उन्हा ऐक पडता सांगायची मेगल कसं म्हळ्यार ते तुम्ही ज्योतिष आव्हान करताच पळय ज्योतिषाचे ज्योतिषांक आव्हान करताच पळय तुम्ही गेस्ट जावन आपयताच पळय वय 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 आवाहन करता वय 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 तांकां म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपर्ट आशिल्लें तापोवका म्हणून तांचे ती तुवें ते हस्तकार पण जावं ते पेंडुलम जावं कसं जावं केलो पण तुमगे सजेशन्स कोणे आसा की जीएसबी तू कोणाय पक्काने म्हळ्यार आमकां कॉन्टॅक्ट जीएसबी ಏನತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ तसल कोणी आसा जीएसबी म्हाका कितें पळयना बरें ना तितले एक्सपर्ट मिंगड कोण म्हळ्यार तांणी केला पण म्हळ्यार कसं ते ज्योतिषाचे केला पण आमकां एक यो या कसं नाही ज्योतिष म्हळ्यार एक नेगेटिव्ह चॅनल्स पळय आमकां ऐकून प्रोग्राम पळोवन आता तुमगेला तू एक्सपर्ट कोण आसा कॉन्टॅक्टान तुमगे लिस्ट अंतू म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट तरी म्हाका कोणी पळयना बरी ना बाकी आतां पुराय थोडे केला पुराय ना म्हणजे तुम्ही वय म्हाका नाही हा पळयन इतलें नाका म्हळ्यार थोडे चित्र पांच आशिल्ले पळय आसता पुरो आमकां गोत नासता पुरो मात्र कसं एक कसं गो एक ज्योतिष म्हणून एक आमकां एक निग्लिजन्स येवचें पळय वय 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 करेक्ट ते म्हळ्यार आमकां ते आसता तसो एक शास्त्र आसता एक म्हळ्यार एक डेज आसता म्हणून पळय तशें एक आमकां एक बेपर करता प्रेक्षकांक इतलो लायक आसना म्हणून नंबिके तशें आसता करेक्ट करेक्ट आता एक्सपर्ट म्हणाले शब्दाचे डेफिनेशन फर्स्ट काढका म्हळ्यार कसं लायक म्हळ्यार एक एक्सपर्ट म्हळ्यार कळले तुम्ही अनुभव असता ताजे विशीं वय 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 आनी शास्त्र पळय पळय केला जालें पळय तुगेले गुरुकुलार पळय शिकून पळय पौराणिक पळय करताच पळय मस्त शिकून नेक्स्ट एक हांव तुमगेला एक रिक्वेस्ट करता फक्त तुमगे नॉलेज तू कसले तसल कोणे ज्योतिषी तुमकां दिसले एक आयकल म्हणजे दैकोन म्हाका कॉल करून सांगायची परगांव आसता एक पाटी इन्वायट करच्याक तांकां प्रयत्न करता ओके म्हळ्यार खाली ज्योतिष सब्जेक्ट म्हणले खंयचे सब्जेक्ट आनी तुमगेले प्रोग्राम आसता एक मंगळार मात तुमी एक ज्योतिशात करता न्हू तशी ताका रिलेटेड सब्जेक्ट्स विंगड वार आयकता पळय तुगेले एक उपनिषदा विशयी की एक तुगेले विंगड धार्मीक आसा पळय आमगेले ताजे वयर एक लेक्चर दिला बार लायक आशिल्लें आमचे गेल्यार कोंकणी नाते मस्तून वय करेक्ट पहिले मी काशी म्हणतात हंगे ಬೆಂಗಳೂರು ಪಳೆಯಲ್ಲ ಇವ ತಂತೆ ಸನೂಚ್ ಪಳೆ ಹೆಂಗ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಸ್ಕತೆ ಹೆಂಗ ತೋಂತೆ ಮದ್ದ ತೋನ್ ಬೋಸ ತೋಂತ ಉಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲರಿ ಕಲ್ತು ತೋತ ಬೋಸ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಮ ಮಂಡಲದ ಬೋಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಕಿ ಮನು कितलं लायक एक प्रवचन दिलं तसं एक लेक्चर दिला लायक असे म्हणून मला रात्रीचे हिंदू धर्मात जाव का कितल्याची ओके जायत 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 ओके थँक्स ओके थँक्यू धन्यवाद कॉल केला तुमका वय वय येस आयचे हे प्रोग्राम 8 काल जाल्ले 8:15 प्रोग्राम ड्युरेशन उणे जाल्यार लेट जाल्या निमित्त प्रोग्राम हांगाचे मुक्ताय करता आसाची मजदानाला ह्या प्रोग्राम पळोवन आनी सजेशन आसचा पुरो नेक्स्ट वार वापस बरती 7 गंटेक तुमगेले येद्रा येवन ह्या प्रोग्राम कंटिन्यू करताचे ज्योतिष दर्पण आनी मुखार कश्यो चुका म्हणून सांगच्याक तुमगेले डिसिशन एके तुमगेले सजेशन तुमगेले ओपिनियन तुमगेले मार्गदर्शन आमकां इम्पॉर्टंट नेक्स्ट वार वापस मेळया तेदोलताय सगळ्यांक देव बरें करो नमस्कार.